देवाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आज सोमयाचो दीस, साबातोचो दीस. सोमया सांगात आमी वेळ करशीत आसतना विविध त्या समा पासत आमी मागया. जो कोण जनन दिवस आचरसून आसा, काजाराचो वार्षिक दिवस आचरसून आसा, तांकां आमी अभिनंदन पाठयता आनी देवाचे विस्नार आशिर्वादां तांचेर तांच्या कुटुंबाचेर आमी मागता. 50th बर्थडे किरण डिसोजा, दुबई, UAE. 74th बर्थडे तेरेसा वर्गीस, कांकानाडी. 60th ordination anniversary Reverend Father Theo Pinto, Bondel, Mangalore. Birthday Reverend Father Ronald De Silva, SVD. 50th wedding anniversary John आणि Irene Paul, पुणे. तशेंच देवाक अर्घ आनी होगलाप दितात. तांच्या जिवितांत वर्ती अजापां विजमितां महत्कार्यां दैवीक लोरित्री मंदिराद्वारे तांणी अनुभव केल्यांत तांणी मागलेले उपकार तांकां मेळ्ळ्यात देखून. ग्रेसी डिसोजा, राणीपुरा. शामिता फेर्नांडीस, मुक्का. जॉयल डिसोजा, बळकुंजे. मेरी मिनेजेस, पालिमार. गॉडफ्री फेर्नांडीस, हैदराबाद. एविन मातयास, पिलार. सांत मायकलाच्या मानाक ह्युबर्ट रोड्रिगस, पालदाने. मोरियमयाच्या मानाक ह्युबर्ट रोड्रिगस, पालदाने. जेजू बाळकाच्या मानाक मारिना क्रास्टा, अंधेरी. मोंतीन डिसोजा, पेरमुदे. बरी भलायकी लाभलेल्या पासत आनी जायतीं आशिर्वादां वैयक्तीक जिवितांत आनी कुटुंबांत लाभलेल्या पासत. आयन पुजारी, मालाड, मुंबई. राजेश मेंडोन्सा, बहरेन. भुरग्याचें देणें लाभलेल्या पासत. अनिता डिसोजा, ब्रह्मावर. आतां आमी विविध त्या समा पासत आमी मागया. विशेष त्या समा खातीर म्हाका उलो दिला. मिशेल डिसोजा आनी कुटुंब, USA. नॅटी सुवारेस, उडपी. बरी भलायकी लाभच्या पासत एवलिन डिसोजा, कटील. क्रिस्तीन पिंटो, मँगलोरू. बरी भलायकी लाभच्या पासत पावलीन रोड्रिगस, मोंती क्रास्टा, आचुकोडी. ग्रेशियन रोड्रिगस, जर्मनी. एक बरें काम मेळच्या खातीर आनी सबार जाणांनी उलो दिला. एक बरें काम मेळच्या खातीर मागोवंक, IELTS एग्जाम पास जावंक, OET एग्जामांत पास जावंक, आयर्लंडा वचून चिंतला वेळार तें काम जावच्या खातीर, न्यूझिलंड, ऑस्ट्रेलिया वचून साध्य जावच्या खातीर, एक बरी सैरीक जावच्या पासत, काजारी जिवितांत भुरग्यांचे देणें लाभच्या पासत, गर्भांतलें बाळशें बऱ्या भलायकेंत आसून सुरक्षीत बाळंतेर जावच्या पासत, ल्हान भुरगें वाडचें भुरगें संपूर्ण बऱ्या भलायकेंत वाडच्या पासत, उलेनांतलें एक भुरगें उलोवच्या पासत, एक भुरगें मानसीक पिडेस्त म्हणून डॉक्टरान सांगलां, त्या मानसीक पिडेंतलें देवान ताका गूण करच्या खातीर, कामाच्या जाग्यार प्रमोशन मेळच्या खातीर, विजा जावच्या खातीर, पासपोर्ट जावच्या खातीर, इस्रायला वचोंक विजा आयल्या, थंयसर सुरक्षीत वचोन पावोन बरें काम थंयसर लाभच्या पासत, परिक्षेंत पास जावच्या पासत, MBBS बरी सीट मेळच्या खातीर बऱ्या विद्या संस्थांत, इंजिनियरींग सीट मेळच्या पासत बऱ्या विद्या संस्थांत, BSc नर्सिंगा बरी सीट मेळच्या पासत आनी विविध विद्या संस्थांनी सीट मेळच्या पासत आनी पिडा गूण जावच्या खातीर सोसूंक जायनातली दूख आसा ती गूण जावच्या पासत. सर त्या समा पासत आमी सांगाता मेळोन मागया. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर मलकाड्या पासत मागया. देवादीन जॉसी आनी सेलीन पिंटो, मुंबय. देवादीन ॲलिस मेंडोन्सा आनी कुटुंबां सरलेल्या समेस्त मलकाड्या पासत मीस दिता. क्रिस्तीन डेसा, पेर्नाल. देवादीन जोकिम डिसोजा, गोरेगांव. फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी आयरीन डिसोजा, चिकमंगलुरू. देवादीन बेनेडिक्टा आनी फ्रांसीस डिसोजा, निर्मार्गा. 21st डेथ एनिवर्सरी रिटा नोरोना आनी जॉन नोरोना, ताने. मालगड सरलेल्या मालगड्यां बसत मीस दिता. लेती लेवीस, पेडा रोड. कुटुंबां सरलेल्या मालगड्यांचो उडास करता. नॅटी सुवारेस, उडपी. देवादीन JB रोड्रिगस, पालदाने. देवादीन सेलीन रोड्रिगस, पालदाने. देवादीन ॲग्नेस कोसेसांव, पालदाने. देवादीन डॉल्फी कोन्सेसांव, पालदाने. देवादीन वॉल्टर कोसेसांव, पालदाने. देवादीन पीटर कोसेसांव, पालदाने. देवादीन स्टॅनी कोसेसांव, पालदाने. देवादीन रॉबर्ट कोटिनो, पालदाने.
देवादीन हेलेन आणि डेनिस पिंटो मँगलोरू, देवादीन उर्बन फिगरेडो फुजीर, देवादीन ॲग्नेस लोबो मन्स माइन मास मुडबेळे, देवादीन बेबी डायलन किन्निगोळी मन्स माइन मास ऑफ फ्रांसिस सिप्रियन नोरोन्ना सांताक्रूजू, देवादीन मोंतिना सांगतीस दोमिवली, देवादीन मत्यास सेरावो अँड विलियम सेरावो निटोडी. ससनाचो विषय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशांचेर फंगोदी समाधानेन ते विषय घेवन दीत. आमेन. सरलेल्या समेस बोड तांचे आत्मे देवाच्या खाकोतीन समाधानेन विषय घेवन दीत. आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मोगार रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगार पोचणारा, नीतीदारा आमच्या वडमून चुकणारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देव बापाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसो. तुमचे सवय आसो. मोगाचे न्हू, सुम्याक अर्गां दिवंक आमी ताची कृपा मागोवंक ह्या युक्रिस्ताच्या मेजा भोंवती आमी एकूटाम जावन जमल्या. आयची देवस्तुती आमकां हांव म्हज्या पेल्याचो राखणो म्हणलो संदेश दिता. देवान आमकां एकामेकाचे राखणे कशें नेमल्यात. जेजू आयचे सुवातेंत आमच्या पेल्याक बऱ्या वाटेक हाडचें प्रयत्न कशें करूंक जाय म्हणलें आमकां समजयता. म्हज्या भावान ह्या भयणीन सूख करतना आमी दोळे धांपून रावचे न्ही. बगार सूख तिद्वून बऱ्या वाटेक हाडचें प्रयत्न करूंक जाय. पयल्या वाचपांत आमी पळयता आसतना देवान इस्रायल परजेची परिस्थिती पळयली. जायतीं जाणां वायट वाटेक संपडून जियेवन आसलीं. असल्या वर्गाच्यांक देव बचाव करूंक आनी तांची जिणी बदलूंक आमकां तयाराय करयता. आनी वांजलांत आमी पळयता आसतना आमी कोणी ह्या संवसारांत संपूर्ण न्हय. आमी रियेकलीं सुकोन पडटा. आमी सूख केल्यार बोगसणें मागोवंक जाय आनी पेल्यान सूख करतना ती दाखोवन दिवन तांचे सारके वाटेन हाडूंक जाय. तेसलोनेच्या पयल्या तेसलोनियांत 5व्या अध्यायांत 5व्या वळींत जेजू आमकां अशें सांगता, आमी उजवाडाचीं भुरगीं जावंक जाय. आमी काळोखांत सांपडल्यांक उजवाड दिवंक आसा. येमिसाचें बलिदान भेटयता आसतना आमच्या भावा भयणींतय आमची जबाबदारी पळोवंक देवाचो आदार आमी मागून घेवया. आनी एखाद्या वेळा आमी खंयच्याय काळोखांत आसा ना, केवळ आमची भाव भयणी, थोडे फावटी आमी आमच्या काळोखांत आसता. देवातान पयस वेता, ताचे लागीं येवया, ताचीच दाखोवन दिल्ली वाटेन चलया. आनी एखाद्या वेळा आमी आमचे तावन तशेंच देवातावन पयस गेल्या सर्व बोगसणें मागून आमी सर्व सांगाता म्हणया. हांव पातकी सर्पवेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो गुन्यांव सारून सांगता. मनांची दोतोणां सारून वायट हादरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून हांव सदांच संवकार मरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हणून प्रार्थना मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां ससनाच्या जिबिताक पावों. आमेन. Somiya kakulka
काकूट कर. महिमा देवा उत्सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टां संसारी. सर्वस्परा देवा सर्गीच्या राया सर्वद्वेगार देवा बाबा. आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाचता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुत्रा. सोमिया देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकूट कर. तू बापाच्या पुत्रात बसलाय. आमचे मागणे मानून घे. त्या पवित्रज्ञा सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, तुझ्या देण्यान आमकां सडवण मेळटा आनी आमी तुजी आपणायल्लीं भुरगीं जावंक पावता. तर आमचेर तुज्या मोगाच्या भुरग्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल. जेजूचेर आमी बाबार्थ दवरता देखून करी स्वातंत्रताय आनी ससनाच्या जिविताचे दायज आमकां फावो कर म्हूण मागता. आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवय पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेतान राजवट चलयता ससनाच्या ससना. एजेकियल प्रवादेच्या पुस्तकांतलें वाचप. सरस्वराचें उतर म्हाका हे परी आयलें. मनशा पुता, हांवें तुका इस्रायलाच्या घराण्या पासत राखणो कसो नेमला. म्हज्या तोंडांतले एक उतार तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हज्या तर्फेन तांकां सत्राय दिवंक जाय. खोट्या मनशा, तूं खरेंच मरतलोय अशें हांव ताका सांगीन जाल्यार आनी त्या खोट्या मनशान आपले सालीक फाट करून ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जशें जाल्यार तो खोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो. पूण त्या खोट्या मनशान आपले सालीक पाठ करूंक तूं ताका 17 दिशी जाल्यार आनी तो आपले सालीक पाठ करिना जाय जाल्यार तो आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो. पूण तूं तुजो जीव वाचयतलोय. देवाचे उतार हे देवाचे उपकार. सर्वेस पोराचो ताडो तुमकां आयकत जाल्या. तुमची काळजां धाडून करिनाका. येया संतोषान सर्वेस पोराक उल्हास या.
वातावरणाचे कडप जावन असल्याक वा काण्या अर्घ्या स्तुती करून ताचे समोर येव्या गीता गायनाने ताची गीत गाव्या सर्वेच पोराचो ताळो तुमकां आयकां जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाकात येया सर पडून ताका आराधन करया आमकां रचल्या देवा उजी दिंब्याने पड्या तो आमचो देव आमी ताच्यो सर्वाच्यो शेड्यो तोच पुरंकता तोच तो येन सर्वेच पोराचो ताळो तुमकां आयकां जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाकात आस्तलो तुमचो आयक जाल्यार आरण्यांत केले बरी तुमची काळजां धरण करिनाका थंय मेरी बांतांनी म्हापसां तुमच्या पुर्वजांनी म्हजी मात कार्यां देखल्यांनी म्हाका पारकिलो आनी म्हजी परिक्षा केली सर्वेच पोराचो ताळो तुमकां आयकां जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाकात सर्वेच पोराचो ताळो तुमकां आयकां जाल्या तुमची काळजां दारून करिनाकात सांब पावलून रोमकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें वचप भावा भयणीनू एकामेकाचो मोग करचो ह्या एका रिणा भायर कोणाच्या कसल्याय रिणांत तुमी राव नाकात कित्याक पेल्याचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा प्रद्वार करिनाका जिविशी मारिनाका चोरिनाका पेल्याच्या वस्तूंची आशा करिनाका हे आनी हेर खंयच्याय उपदेश आसा जाल्यार तुजो करताय तसो तुज्या पेल्याचोय मोग कर ह्या एक आदेशांत ते सुमिस्त आटापल्यात मोग पेल्या कसलेंच वायट करिना देखून माया मोगांत आसा नियमशास्त्राची संपूर्णता देवाचें उतर देवाचे वडपकार Hallelujah, 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 Hallelujah. क्रिस्ताचो सगळो संवसार देवान आपल्या लागीं राजी जायसो केला ही बरी खबर प्रगटचे म्हणयारपण आमचे ताबेन सोड दिला हालेलुया 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 सर्वेस्पोर तुमचे सवे असो तुमचे सवे असो सांत मातेवा प्रमाणे समया जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या त्यावेळी जेजू आपल्या शिसांक सांगे लागलो
तुजो भाव चूक करीत जाल्यार तूं वस आनी ताची सूक तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका आयकत जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. पूण तो तुका आयकना जायत जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुज्या सांगाता आपोवन व्हर. कित्याक हर एक फिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. आनी तो तांकांय आयकना जायत जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय. आनी तो सभेकी आयकना जायत जाल्यार तो एक अनभवर्त्या बरी वा सुंका घरा बरी म्हण लेखून ताका सोड. देखून सतत हांव तुमकां सांगता, जे कितें संवसारी तुमी बांदतात तें सर्गी बांदून आसतलें, आनी जे कितें संवसारी तुमी सोडयतात तें सर्गी सोडोवन आसतलें. त्या शिवाय हांव तुमकां सांगता, तुमचे भितरले दोग जण एका मनाचे जावन खंयचीय एक वस्त मागती जाल्यार म्हजो सर्गीचो बाप ती तांकां दितलो. जंय दोग वा तेग म्हजे नांवी सांगाता मेळटात थंय हांव आसां तांचे मदगांत. सोम्या जेजू क्रिस्तचे शुभ वर्तमान. वाखणी तुका क्रिस्ता, ऐसो संसार पडकिरो तूं बेरो जायनाका. 4 दीस जियोंक जाय जाल्यार म्हजे 2 उपादेश तुका. ससांगतेल्याक हात दी, घाची ती नाका. घाचिंता ताका लात दी, सत दाखयनाका. देवाचे उपादेश लोकाच्या मोर्जेक काळजांत सोबय तूं. ये 2 उपादेश तुज्यास गरजेक बोल्सांत वावय तूं. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मोगाचे न्हू तुमकां ह्या गिताची उतरां उडासा संगपुरो सबार वर्सां आदीं घडलेलें गीत जावन आसा. ह्या संवसारांत मनीस खंयच्या रितीन जियोन आसा म्हणलें आमकां समजोवच्या खातीर एक व्यंग रितीर बरयल्लें हें गीत. ह्या संवसारांत मोगाच्या भाव भयणीनो आमी पळोवंक जाल्यार 3 आई, कॅपिटल आई रास करून आसात. एक आई जावन आसा इंडिविज्युअलिझम म्हणटा आमी इंग्लिशान, म्हळ्यार हांव म्हाका देव समेस्तांक म्हणलें चिंता. आनीक आई, कॅपिटल आई ह्या संवसारांत राज करून आसा इंडिफरन्स. इंडिफरन्स म्हळ्यार म्हाका कित्याक दुसऱ्याचें पडोवन गेलां, म्हजें वजें म्हाका जड जाता. इंडिफरन्स, दुसऱ्याचें म्हाका पडोवन वचोना म्हणल्यार बरी. आनी एक तिसरें आई जावन आसा ह्या संवसारांत राज करचें आसलें इल ट्रिटमेंट. सगळो संवसार खाटांत पडोवन दी, हांव एकलो सारको आसल्यार पुरो, असले एक चिंता. मोगाच्या भाव भयणीनो, संवसारांत असले संगती आज वाडोवन आसात. आनी ह्या संदर्भार आज आमी आयकल्लें देवाचें उतर आमकां स्वस्थ एक संदेश दिता की आमकां हर एकल्याक एकामेकाचें बरेंपण आशेवन जियोंक देव आपयता. हांव म्हाका देव समेस्तांक न्ही, पूण एकामेकाचें बरेंपण आशेवन ह्या संवसारांत जियोवची जबाबदारी आमकां हर एकल्याक आसा म्हणून आयची वाचपां आमकां सत उगडापे करतात. मोगाच्या भावन भयणीनो, थोडे वर्सां आदीं हांवें एक तुळू नाटक पळयलो. हांगासर लागशिल्ल्या कटिलांत तो नाटक खेळोन दाखयल्लो. त्या नाटकाचें नांव जावन आशिल्लें कोडे बुडपाले म्हणून. तुमी पळयला जावंक पुरो तो नाटक कोडे बुडपाले. समाजेंत विविध तरांचे अनितीचे अन्यायाचे संगती आसात. तसल्या संगतींतावन आमी भायर येवच्या खातीर कशें आमी स्वताची मोगाची एकामेकाक गौरव दिवची तसली सत्री उसय जय म्हणून त्या नाटका मुखांतर
दाखयलेलें समाजांतलें जागरण हाडूंक प्रोत्साह दिवचो तसलो तो नाटक जावन आसलो. मोगाच्या बाबतीन आयची वाचपां आमकां एकामेकाचे बरेपण आशेवन आमी जिवोवच्याक क्रिस्ती जिविताची ती सत्री आमी कशें उसय जाय म्हूण शिकयतात. मात्र न्ही बऱ्या संबंदाची सत्री आमी कशें सदांच उसोवन दरी जाय म्हणून आज जेजू आमकां स्वस्थ सांगता. आयच्या वांजेलान मोगाच्या बाबतीन आमी आयकलें जेजू आमकां 3 मेठां दिता, 3 स्टेप्स. सत्री आमी थोडे सत्री एकाच दिसांनी उसोवंक जातात आनी थोड्यो सत्र्यो हलटारूच येतात न्ही. थोडे पिटे एकच दिसांनी उसोवंक शकता वेगळी पाड जातात पूण बरे हलटार वचून उसोवचे सत्र्यो ते बरे उरता सर ते बाबाळटा. त्या देखून जेजू आमकां 3 मेठां दाखोवन दिता कशें बरे संबंदाच्यो सत्र्यो आमी उसय जाय की म्हणून. आनी आमच्या क्रिस्त जिवितांत एकामेका ती अशी आमची जबाबदारी कशी आमी ती सांबाळची जाय म्हणून. आनी मोगाचे न्हू हांगासर एक विशेशता आसा ह्या 3 स्टेपांत 3 मेठांत पयलें मेट जायना जाल्यार दुसरें मेट म्हूण सांगता. ह्या दुसरें मेट आनी पयलें मेट जायना जाल्यार तिसऱ्या मेटाक डायरेक्ट तिसऱ्या मेटाक वचोंक जायना. त्या देखून हर एक मेट भोव गरजेचें हें आमकां जेजू दाखोवन दिता. आज आमी आयकलें वांजेलांतलीं उतरां ती आतां परत आयकुया. मातेवाचो वांजेल 18 वस्वर 15 वेळ आमी काडया कितें जेजू म्हणटा पळया. तुजो भाव सूख करीत जाल्यार तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार तूं वच आनी ताची सूख तुजे आनी ताचे मदें गुटान ताका दाखोवन दी. तो तुका ऐकत जाल्यार राव तुजो भाऊ सूख करीत जाल्यार तो म्हणटा जेजू म्हणटा तूं वचू आनी ताची ती सूख तूं तुजे गुटान दाखोवन दी. तो शब्द मोगाचे न्हू गुटान भोव गरजेचो थंयसर त्या वाक्यांत. ताची सूख तूं गुटान दाखोवन दी म्हणटा. आं ते धाडा. तो तुका ऐकत जाल्यार तुका आयकत जाल्यार तुवें गुटान ताची सूख दाखोवन दिता आसतना जर तर तो तुका आयकता ताची सूख तो वळखून घेता आनी सारके करची मेठां तो काडटा जाल्यार तुज्या भावाक तुवें पाटी हाडलोय म्हूण जालें. तर तुज्या भावाक तुवें फाटी हाडलोय म्हूण जालें. मोगाचे भाव भयणीनो एक विशेश तरान वायट समाजांत घडोवन आसा मोगाच्या भाव भयणी आमी जाणाव विविध तराचे खबरो केल्ल्या मुखांतर गॉसिप म्हणटा आमी इंग्लिशान गॉसिप. कोणाची एक सूख जाला जाल्यार कोणे एकल्यान वायट केलें जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो ते वायट ती सूख गुठान सांगच्या बदला दाखोवन दिवच्या बदलाक आनी 4 जाणांक ताच्या विशयान सांगून खोडी काडच्यो. हे मोगाचे न्हू आजकाल सडलां कित्याक म्हळ्यार वॉट्सॅपार खोडी काडूंक आनीक सुलाभ जाला. पयलें आनी एकल्या मनशां मेळोन सांगाचें पडटलें. आतां काल एक आयले एक विशय ती आमी फॉरवर्ड करून सोडलीच. तांदूळ कितें सत आसा की ना गी कितें पळोवंक टायम ना. ओ हें बारीक सेन्सिटीव खबर म्हणून ती फायज करून जालीच मोगाचें न्हू. ती आनी एका व्यक्तीक बऱ्याक पडची की समाजांत चड समाधान हाडूंक कारण जावची की ह्या समाधान बिगडावंक कारण जावचें की हें चिंता पसूना. चड आनी चड आमचो टायम मोगाचें न्हू दुसऱ्या विशयांत खबरो करच्यांत आमी आज करसून आसा. देवाचें उतर आमकां स्वस्थ सांगता. एफेसकारांक बरयलें पत्र 4 वस्वर 20 आनी 9 वळ कितें म्हणटा पळया. एफेसियन्स चॅप्टर 4 वर्स 29. पाड उतार तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. पाड उतर तुमच्या तोंडांतल्यान भायर सरना जावं. मोगाच्या बाबा हांगासर तोंडांतल्यान म्हणून बरयलां कित्याक म्हळ्यार त्या वेळार मोबायलां नासली. आज आमी थंयसर मोबायलाक ऍड करीत जाय. ह्या दुसरें कितें माध्यम आसा तें ताका आमी ऍड करूंक जाय थंयसर. पाड उतर ह्या पाड खंयची खबर आमच्या तोंडांत तावन या आमच्या आमी उपरसूनच्या त्या माध्यमा मुखांतर ती भायर वचना जावं. कित्याक उपकारा पडटा ते आनी सार्थक जाता ते उलोवणें मात्र उलया. कितें उपकारा पडटा आनी सर्वांक तें बऱ्याक पडटा तसलें मात्र उलोवने तुमी उलया म्हणटा मोगाचें.
अशें आयकल्यांक तें बऱ्याक पडटलें. आयकल्ल्याक ते बऱ्या पडटलें. प्रेज द लॉर्ड. Praise the Lord. हालेलुया. ता देखून मोगाच्या बाबतीनो कसली एक खबर अनेकल्याक आमी दिता आसतना आमी हे चिंतून पळोवंक जाय की ते हांव दुसरी खबर दिवन आसा ती आयकतल्याक ती घेतल्याक ती बऱ्याक पडटा गी ह्या ती वायटा कारण जाता. हे मोगाचे न्हू जर आमी चिंतून पळयना तर आमी सुकोन पडटा. मोगाच्या बाबून ता देखून जेजू म्हणटा सूक दाखोवन दिता आसतना ती गुठान तूं दाखोवन दी आनी सक्तांक ती खर्च्या खातीर न्ही त्या व्यक्तीक अन्याय जावचे खातीर न्ही ताका सकल घालचे खातीर न्ही ताचो मान करचे खातीर न्ही पूण उद्देश तुजो जावन आसा सूख दाखोवन दिवची ताणें बरो जावच्या खातीर. जर तर तो उद्देश ना जाल्यार मोगाच्या भाव भयणीनो आमी सूख दाखोवन दिवचेच सूख जाता. देखून F.A. क्लार्क म्हणून अनेक बरयणार ताच्या बुकान म्हणटा इट इज प्रेटी हार्ड टू स्पेंड युअर टायम डिगिंग अप डर्ट अबाउट अदर्स without getting dirty yourself. It is pretty hard to spend your time digging up dirt about others. दुसऱ्यांचे कितें मेळ्ळें आसा तें उस्तूंक तूं वेता आसतना मोगाच्या बाबा भयणी तो म्हणटा तुकाच तूं मेळो करिनासतना रावंक तुका जायना. आयच्या दुसऱ्या वचपान मोगाच्या बाबा भयणीन आमी आयकले सा पावलाची उतरां बोवापुरबायाची. आमी एकामेकाक ती द्वितना कसलो तो मनोभाव आमच्या ते आसूंक जाय म्हणून सांपवलो आमकां थंयसर सांगता. रोमाकारां बरयलें पत्र 13वा वचवर आमी काडया 8व्या वळींत आनी 10व्या वळींत. रोमन्स चॅप्टर 13 वर्स 8 and 10. एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणाच्याय कसलीच रिणांत तुमी रावनाकात. एकामेकाचो मोग करचो ह्या एक रिणा भायर कोणायच्याय कसल्याय रिणांत तुमी रावनाकात म्हणटा. ही एक रीण खंयचे आमी रीण करी जाय तर हे एक रीण मात्र आमचें तें आसूंक जाय एकामेकाचो मोग करचो. कित्याक पेलाचो मोग करतलो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. पेल्याचो मोग करता तो सगळे नियमशास्त्र पाळटा. प्रभू कितल्या पुरबाची ती उतरां. जर तर पेल्याचो मोग आसा खरो मोग काळजांत आसा तर सक्कड नियमशास्त्र सक्कड उपादेशी पाळयला बरीच म्हणटा तो. सक्कड उपादेश पाळून जर तर पेल्याचो मोग ना तर सक्कड उपादेश नियमशास्त्र मोडुल्ल्या बरी. तातूंत म्हाका न्हू कोणाकी तिदवोन दिवची जावन आसा तर ती आमी मोगान दिवची भोव गरजेची. जर तर थंयसर मोग ना त्या मनशाचें बरेंपण आमी चिंतून तिदून दिना तसली तिदवोन खंयच्याकच उपकाराक पडना. एक बरयणारा सांगलें उतर म्हाका उडास येता. तो म्हणटा अ लॉट ऑफ ट्रबल वूड डिसपियर इफ ओनली पीपल लर्न टू टॉक टू वन अनदर इन्स्टेड ऑफ टॉकिंग अबाउट वन अनदर. ह्या संवसारांत मस्तुसराचे समस्ये परिहार जावंक सुलाभ एक उपाय आसा म्हणटा तो. जर मनीस एकामेका विशांत उलोवच्या बदलाक एकामेका लागीं उलयत जाल्यार एकामेका समजून घेवन एकामेकाचे कितें सोडून आसा तें वळखून घेवन एकामेका लागीं उलोवंक जाल्यार सक्कड समस्यांक परिहार आसा. आनी चड समस्या आज आमच्या कुटुंबांनी आमच्या समाजान उपजोवन आसात. कित्याक आमी एकामेका लागीं उलोवच्या बदलाक एकामेका विशांत आमी दुसऱ्या लागीं उलयता आनी आमचे समस्ये आमी सोडोवन काण घेता. तर म्हाका न्हू हें पयलें मेट जेजून आमकां आज दिवचें जावन आसा. आमी गुठान आनीकल्याचें बरेंपण चिंतून ताका ती दोन दिवची. तर दुसरें मेट कशें जालें म्हाका न्हू आज जेजू आमकां सांगता. माथेवाचो वंजेल 18वा वचवर 16वी वळ आमी काडया. पूण तो तुका आयकना जाय जाल्यार पळय पयलें मेट जर सक्सेस जावना फेल जालें तुवें गुटान सांगलें पूण तो आयकना आतां कितें करचें. ते झाडा दुसरें मेट कितें म्हणटा आयकना जाय जाल्यार दुसऱ्या एकल्याक वा दोगांक तुजे सांगाताक घेवन व्हर. ते धाडा आनी एकल्या दोगांक तुजे सांगाताक घेवन व्हरू. कित्याक हर एक पिर्याद दोग वा तेग साक्षी आसून रुजू करूंक जाय. तुजे सांगाता एक साक्ष म्हणल्यार बरी. तुवें तशें केलां ताका बरें करूंक तुजें प्रयत्न जालां तूं करनासाय म्हणून अनेक लागीं कळून दी. ताचें सांगाता तूं वचून ताका कितें दी सूख आसा ती दाखोवन दी म्हणटा. म्हाका बाबा न्हू कित्या खातीर जेजू आमकां अशें सांगता.
सबार जावन संवसारान चिंतात कितें गी म्हळ्यार म्हाका कित्याक दुसऱ्याचे पडोवन गेला हांवें काला ताच्या खोबरे वसाचे तो काले मात्ती कावन वचोन दी असं एक चिंता पळय हांवें म्हळें इंडिविज्युअलिझम आनी इंडिफरन्स म्हणून ह्या चिंतपान मोगाच्या भाव भयणीनो मनीस विसरता की ह्या संवसारांत आमी एकामेकाचे राखणे जावन आसा आमकां एकामेकांतय एक जबाबदारी आसा म्हणल्यार आमी विसरून सरता पवित्र पुस्तकांत मोगाच्या बाबून पळोवंक जाल्यार पोरण्या सोल्ल्यांत असलें गणीत घडिल्लें उत्पत्ती ग्रंथांत आमकां तें वाचूंक मेळटा 4वा वचपा 9वी बोड आमी काडया थंयसर कायन आनी आबेला मदें एक मनस्ताप थंयसर जालो कायनाक मोसो जालो आबेला विशयान ताका ताणें जिवीशी मारले आनी सरस्परा देवान येवन कायनाक कितें सारलें पळया थंयसर उत्पत्ती ग्रंथांत 4वा वचवर 9वी बोड तेन्ना सर्वेस्परान कायनाक विचारले तुजो भाव आबेल खंय आसा तुजो भाऊ आबेल खंय आसा म्हूण विचारलें देवान कायनाक तर आबेलान कितें म्हळें ताणें जाप दिली ताणें जाप दिवन म्हळें हांव नेणा हांव नेना हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें Am I my brother's keeper? हे सवाल मुगाच्या बाबने नो कायनान देवाक विचारले हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें आनी म्हाका हांगासर आज पयलो वचपान आमी आयकलें देव एजेकिएल प्रवादी मुखांत आमकां सांगता आमी हर एकली आमच्या बाबाचे भयणीचे राखणो जावन आसा एजेकिएल प्रवादीचो ग्रंथ अवस्था 30 आनी 3 7व्या वळींतल्यान 8वी वळ आमी आयकुया मनशा मनशा हांवें तुका इस्रायेलाच्या घराण्या पासून राखणो कसो नेमला इस्रायलाच्या घराण्या पासून एक राखणो कसो हांवें तुका नेमल्या तुका एक हांवें जबाबदारी दिला आनी ती जबाबदारी जावन आसा तूं जावन आसा इस्रायलाच्या घराण्याचो राखणो मुखार म्हज्या तोंडांतले एक उतर तूं आयकतलोय तेन्ना तुवें म्हजे तर्फेन ताका सत्राय दिवंक जाय जें कितें हांव तुका सांगता ती सत्राय तुवें तुज्या इस्रायल परजेक कळीत करूंक जाय तांकां सांगूंक जाय कोट्या मनशा तूं करसू मरतलोय अशें हांव तुका सांगीन जाल्यार आनी त्या कोट्या मनशान आपल्या सालीक पाट करूंक ताचे कडेन उलोवन ताका सत्राय दिना जायशी जाल्यार तो कोटो मनीस आपल्या गुन्यांवाक लागून मरतलो पूण हांव तुका तुज्या मरणाचो हांव तुका ताच्या मरणाचो जबाबदार करतलो पळय म्हाका न्हू थंयसर स्वस्थ रितीन सरस्पो देव सांगता हांवें तुका दिवची ती सत्राय त्या परजेक तूं दिना जाल्यार आनी ती परजा वायटा वरवीं वायटा संपोवन न्हू नासाक वचत जाल्यार खंडीत जावन तांचें नाश जातलें पूण तांच्या नासा खातीर तूं जबाबदार जातलोय पळय म्हाका पर म्हळ्यार सरस्पो देव सांगूंक अशें येता एजेकिएल प्रवादी मुखान आमकां हर एकल्याक पेल्याच्या बऱ्यापणा विशयांत जतन घेवंक जबाबदारी आसा वी हॅव द रेस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द वेल बिईंग ऑफ एवरी पर्सन काल हांवें म्हजें मात्र पळयलां पावना दुसऱ्या विशयांत म्हाका न्हू खंत हुस्को आमकां आसूंक जाय हर एकल्याचें बरेंपण आमी आसूंक जाय हर एकल्याचें बरेंपणा खातीर आमी प्रयत्न करूंक जाय कित्याक कांय ना बरी आमी आज एक सवाल विचारून आसा आमाय माय ब्रदर्स कीपर गी म्हणून हांव म्हज्या भावाचो राखणो कितें म्हणून देवाक आमी सवाल विचारून आसा त्या देखून देव आमकां उडास करता मोगाचें न्हू ती जबाबदारी आमकां हर एकल्याक आसा आनी तिसरें मेट मोगाच्या भाव भयणीनो आज देव आमचे समोर दवरता माथेवाचो वांजेल 18 बाबाचो 17वी वळ आमकां सांगता मॅथ्यू चॅप्टर 18 वर्स 17 आनी तो तांकां आयकना जाय जाल्यार दोगांक आपूण आहल्या वेळार ताका समजयल्या वेळार तो आयकना जाय जाल्यार ही सगळी संगत सभेक कळय ही सगळी संगत आतां सभे मुखार कळय सभेक कळय आनी तो सभेकी आयकना जाय जाल्यार आनी तांकांय तो आयकना जाय जाल्यार तो एक अनभवत्या बरी वा सुंकागरा बरी म्हूण लेखून ताका सोंड सोडू ताका आयकना जाल्यार ताका तूं सोंड सोड मागीर मुखार तुजे प्रयत्न कितें जायना थंयसर राखय जाता मोगाच्या भाव भयणीनो तिसरें मेट सांगता सगळ्या सभेक कळय
आनी सगळ्या सभे मुखांत्र त्या व्यक्तीक पाटी हाडूंक ताचे बरेपण आशोवन ताका बरें करूंक प्रयत्न कर. म्हाका न्हू रॉय एल स्मिथ म्हणलो एक बरयणार म्हणटा, इफ यू थिंक रिवेंज इज स्वीट, रिवेंज म्हळ्यार पारीकपण म्हणटा हांव, इफ यू थिंक रिवेंज इज स्वीट, लूक इन टू द फेसीस ऑफ दोज हू हॅव लिव्ड ऑन इट फॉर इयर्स. कोण द्वेशांत रागान मस्त वर्सां जिवन आसात तांची तोंडां तांची मुखां म्हळ्यार इल्लेशे पळय, तुका कळटा रिवेंज पारीकपण कितलें बरें कितलें पाड म्हणून. मोगाच्या बाबडीनो बरेंपण आनी एकल्याचें आशेवन आमी करचें प्रयत्न अखेर जावन नजो कितलें साद जाता तितले मापान आमी प्रयत्न करूंकच आसूंक जाय म्हणटा तो. आनी आदी जेजू सांगताय तिसरें मेट काडूंक सगळ्या सभे मुखांत्र सगळ्या मुखांत्र कितें बरेंपण हाडूंक जाता तें हाडूंक तूं प्रयत्न कर. आनी तेंय साध्य जायना जाल्यार मागीर कितें करूंक जायना, तेंच तुजे प्रयत्न केर जाता. मागीर देवाक सोन सोड, तितलेंच करियेत. देवाक सकट साध्य ते तो करतलो. मोगाच्या बाबडीनो आमच्या हर एकल्याच्या जिवितांत सबारपुटी सोडून घडटा, कित्याक आमी अस्कत जावन आसा. आनी ह्या वेळार आमी अस्कत म्हूण वळखून घेवन मोगाच्या आमी एकामेकाक तिदवूंक प्रयत्न करता आसतना ही 3 मेटां आज सोम्यान आमकां दिल्लीं भोव उपकारा पडचें आसलीं. सबारपुटी आमी एक मेट ट्राय करता, मागीर स्कीप करता, या खंयची मेटां करनासतना दुसरेंच मेट काडटा आनी आमच्या जिवितांत आमी वता. एडमंड बुर्खे म्हणलो एकलो बरयणार म्हणटा, ऑल दॅट इज नीडेड फॉर द इवल टू प्रॉस्पर इन द वर्ल्ड इज फॉर गूड पीपल टू रिमेन सायलेंट. ह्या संवसारांत वायट चड आनी चड वाडत जाय तर मोगाच्या बाबनी न्हू सकट लोकांनी वायट करी जाय म्हूण ना म्हणटा तो. चड लोकांनी वायट करी जाय म्हूण ना, पूण बरो लोक कोण आसा त्या बऱ्या लोकांनी तांचे प्रयत्न कितें करूंक आसा बरेपणा खातीर ते करिनासतना रावल्ल्या वरवीं ह्या संवसारांत वायट वाडून आसा. तर मोगाचें न्हू आज देवाचें उतर आमकां जागयता, आमकां त्या बरेपणा खातीर देवान रचलां, त्या बरेपणा खातीर देवान आमकां विसलां आनी दराळ मापान ताची कृपा ताणें आमकां दिल्या. सोमी जेजू क्रिस्त कुर्सार तावन आपल्या दुस्मनाक बक्षिल्लो तोच सोमी आमकां एकामेकांतें समजून घेवन बक्षणाच्या स्पिरितान तराच्या रागाचेर द्वेशाचेर हग्याचेर मसराचेर पारीकपणाचेर जैत व्हरूंक तो आमकां कृपा दिवचो जावन आसा. आनी चड बरेपण ह्या संवसारांत हाडूंक सोम्या संगी आमी वावुरया. एक घडीभर मौनपणी आमी आमच्या सवतेसा पसत आज मागया. आमी सर्व उबे रावया आनी आमची बोबर्ताची उसरणी करता आसतना नायसियाची बोबर्ताची उसरण्याची ते उतरां एकाच देवाक सतमंता सोर पदवेदार बापतो सर्गांनी पृथ्वेसो दिसत्या आनी नादिसत्या सर्व वस्तूंचो रचणार आनी एका सुम्याक जेजू क्रिस्ताक सतमंता देवाचो एकलो स्पुतो सोर काळा आदी बापा थावन जल्माला देवा थावन देव उजवाडा थावन उजवाड खऱ्या देवा थावन उपजाल्लो खरो देव तो देवा थावन जल्माला ताका रसूंक ना बापाच्या सैमाचो ताचे वरवीं सोर वस्तू केल्यात आम्हा मनशां पासत आनी आमचे सडवणे पासत सर्गार थावन तो देवलो मान बगया तो मनीस जालो आनी पवित्र आत्म्या वरवीं अंकवार मरेचे उधरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो आनी आमचे पासत पोंस पिलाताकाल ताका कुर्सार मारलो ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी ताका निके पिलो आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो सर्गार चडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मनसुरी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसचो ना आनी पवित्र आत्म्याक सतमानता ईश्वर आनी जीवदातार तो बापा आनी पुता तावन निपसला बापा आनी पुता बराबर ताका इसमासारको नमस्कार आनी महिमा फावो प्रवाद्यावरून तो उलयलो एकेस पवित्र कॅथोलिक आनी धर्मदूता वरवीं स्थापलेले
देव सभेक सत्मानता पतकांच्या पोखसण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जिवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता आमेन. देव आमा सोमेस्तचो रचणार पोसणार आनी सांबाळणार या बापा लागीं आमच्यो सर्व गरजो आतां आमी उसारया. मोगाळा बापा पवित्र सभेच्या मुखेल्यांनी जेजूचेर अखंड भवर्त दवरून तांचे गवळीक मिसांव करून तांकां आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. येवकरिस्ताच्या मेजा बोवारी एकठांय जाल्ल्या आमी समेस्तांनी आमच्या सेवेच्या करण्यांनी जेजू क्रिस्ता थंय आमचो बावडतो उक्त्यान परगट करूंक तुजो आदार दी म्हूण मागता. बाबा आमचे मागणे आयक. ही सर्व मागणी ताचेच पांया तळा ताच्या आतांत समर्पण आमची मागणी ताच्या थंय आमी आयक म्हणून आमची विनंती करया. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. घेऊन सोम्या घेवा काळजा आमची मोना संगी माता आमी तुझी भुरगी घेऊन सोम्या घेवा. तुझे सखी तुझे संगी आज भेटता प्राणिक पवी कोबावूनो वायनाची कास जिणी आमची करून पवी जावूज वाड आमचो सोम्या काणी घेवनी. म्हज्या भाव भयणीन म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर्व पदवेदार देवा बापाक मंत तसलें जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या आनी अखे पवित्र सभेच्या आदाबा सर्वस्पर मानून घेवं. देवा आमच्या बापा तूं खऱ्या भक्तीची आनी शांतीची झर तुज्या महिमेक फावो तो मान आमी दिसो कर आनी ह्या पवित्र गुटांत वांटो घेवन एका मनाची आनी एका काळजाची आमी जावंक निर्मी हे आमी मागता जेजू क्रिस्ता सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवय आसो तुमचे सवय असो आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परा थंय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्व पदवेदारांनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो वो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. आपल्या जल्मान दिलो आमकां ताणें जल्म नवो जिवीत नवें. आपल्या कश्ट मरणा वरवीं सोडयली आमकां पातकांतलीं. आपल्या पुनर्जिवनपणान जिखलें आमा समेस्तांक जिवीत ससनाचें. आपल्या महिमेवंत सर्गा प्रवेशा वरवीं उगडली आमकां दारां सर्गीचीं. देखून आतां सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती निरंतरी आमी तुजी स्तुती गायता. So सर्वेस्पर तूं सर्गानी संसार भरला तुझ्या वैभवान उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय उंच सर्गी तुका जय.
फूल सगी दुखाचय फूल सगी दुखाचय बापा करोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रत्म्याक धाडून ही दिणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगात आपले सुखुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें वुंडो घेतलो तुका दिन वासून मोडलो तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूची तेच पर्यंत जेवण जातस ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस घेयात आनी यांतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची खाल्स नव्या आनी ससणीक खरराचें रगात पातकांचें मोर्शान मेळच्याक तुमचे पसत आनी समेस मनशां पसत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासा करात Bawarta so good pergotuya Sumi Jesu mero Jesu jivan zala Jesu nowian yetolo Jesu nowian yetolo बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवण्याची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोवो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतेला मातसो मेजतांक पवित्रात्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतेन मागता सरस्परा आखे प्रितमाचे विस्तरलेले तुझे पवित्र सभेचो उडास कर आनी आमच्या भाग्यवंत बापा फ्रांसीस आमच्या गोवली बापा पेटर पॉल आनी सगळ्या याजक मार्गा परिपात बराबर तिका प्रितिमोगांत वाडय पुनर्जिवंतपणाचो बरवतो धरून मेल्ल्यांत ती आमच्या भावा भयणीची काकूळट कर तांकां आनी तुज्या इश्टा कितें मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परदळीत मुखामोल पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता हांव कुंवार मरये देवाचे माये संगती भगवंत धर्म दुतां आनी सर्व काळें तुका मानवल्ल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे संगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्रात्म्याच्या एकपुणान सर्पोद्वेदार बापा सर्वंदनाने वैभव तुका ससनाच्या ससना आमेन. आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणोवया.
आमचे बापा सर्गीच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी सदांच जाता तशीच संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव, तशेंच आमची पातकां भोगोस, आनी आमकां ताळणेंत पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार, दया करून ह्या जिवितांत सवस्कय आमकां दी. सर्गीचें बाग आनी आमच्या सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बुरवशानत रेखतल्यान आमकां तुज्या उदार काकोळतेन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दरदुतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरतां, म्हजी शांती तुमकां दितां. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती देन एकवटान सांबाळ. तूं जियेतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमीन. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं, तुमचे सवय आसूं. माये मोगासून एक वडसो गुर्त जावन एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शिळी, संवसाराचें पाप काडटा ती. शिळयेच्या जेवणाक आपयिल्लीं आमी सर्व सुभागी. सुम्यांत तुज्या म्हाका खबरना, पूण तुज्या उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्तची कूड आनी रग सेवतल्या आमा सुमेस्तांक ससनाचें जिवीत मेळूं. आमेन. म्हज्या मोगान बरो सोम्या काळजांत येताय, तुकाच म्हाका दिवून जिणी नंदन करताय. प्रार्थया. सर्वेस्परा आमच्या देवा, तुज्या उतरांच्या संस्काराच्या जेवणान तुज्या बोवार्थ्यांक तूं पोसताय आनी जिवीत दिताय. तुज्या मोगाच्या पुताचे आमोलेक मास रगत घेवन ह्या भोव वर्त्या देण्याचो आमी सड आनी सड फळ काडूं आनी ससनाक ताच्या जिविताची भागीदारां जावंक पावूं. हो उपकार आमी मागता आमच्या सोम्या जेजूचे नांवें. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर्वोद्वेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात. क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान हांव तुमकां धाडटां. देवाचे व्हड उपकार. पान 223 F14. मी वेता की तुझी गाता उपकारांक सर तुझ्या